गोवा फॉरवर्डाच्या विद्यार्थी विंगान कदंब महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकाक निवेदन सादर करून गोंयांतल्या सगळ्या 12 तालुक्यांपासून गोंय विद्यापीठांत डायरेक्ट बस सेवा सुरू करपाची मागणी केल्या। डायरेक्ट बस नाशिल्ल्यान गांवगिऱ्या वाठारांतल्यान येवपी तशेंच आर्थीक नदरेन दुर्बळ घटकांतल्या विद्यार्थ्यांक बशी बदलून दीर्घ प्रवास करचो पडटा। स्टुडंट विंगान कदंब महामंडळाक ही सेवा सुरू करपाक 15 दिसांची मुदत दिल्या। आरडीएक्स वा खातीर परवरच्यान गौतम शिरोडकार। आज आम्ही KTCLचे MDक मेळपा आयिल्ले रिगार्डिंग अ स्मॉल कन्सर्न की एक मेमोरेंडम सबमीट करपा टू प्रोवायड डायरेक्ट कनेक्टिंग बसीस फ्रॉम एवरी तालुका टू गोवा युनिवर्सिटी। लास्ट इयर आमचे गोवा युनिवर्सिटी कॅम्पस युनियनाचे प्रेसिडेंटान हो इनिशिएटीव केल्लो, जातूंत तांणी हो इशू हायलायट केल्लो आनी MDक एक लेटर केल्लो की डायरेक्ट बसीस मातशे पावया म्हण आमकां फ्रॉम ईच तालुका, बिकॉज स्टुडंट्स फेस हार्डशीप आनी स्ट्रेस टू ट्रॅवल। थोडे भुरगे असे असता जांकां सकाळी 3 ते 4 बसीस चेंज करपा पडटा टू रीच युनिवर्सिटी एंड अदर वे रावंड टू रीच होम परत तांकां 3 ते 4 बसीस चेंज करपा आसता। सो रितीक मांद्रेकरान हो इशू हायलायट केल्लो आनी विजय सरदेसायन MLA ऑफ फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी हो सेम इशू ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस रेज केल्लो, फ्रॉम वीच द गव्हर्मेंट सबसिक्वेंटली हॅड गिवन अश्योरन्स की आमी बेगीच्या बेगी कितें प्रोविजन करतले आनी हो जो इशू आसा तो सॉल्व करतले। बट आतां कमीत कमी 1 वर्स जावपा आयला आनी न्यू एकाडेमीक इयर स्टार्ट जाल्लो आसा आनी देर वॉज नो एफर्ट मेड फ्रॉम द गव्हर्मेंट टू डू एनीथिंग ऑर प्रोवायड एनी सोल्युशन फॉर देम। सो टुडे वी केम अगेन टू मीट MD सर मिस्टर रोहन आनी ताका सांगलें की सर आतां तरी मातशें स्टुडंट्साचो हो जो कन्सर्न आसा, मेन इशू आसा तो सॉल्व करचे। तेणी आमकां सांगिल्लें की पयलीं इशू जावना बिकॉज तेंचे कडेन बस अवेलेबिलिटी नाशिल्ले आनी आतां बसून ताणें आमकां सांगलां की आउट ऑफ 12 तालुकास दे वील फिगर आउट ग्रुप्स आनी 4 अलॉटेड बसीस दितले विच वील बी कनेक्टिंग डायरेक्टली फ्रॉम दोज तालुकास टू गोवा युनिवर्सिटी। आतां जाता कितें, हे जे समज डायरेक्ट बसीस येयल्या इट वील बी बेनिफिशियल टू द स्टुडंट्स, तांचो टायम आनी स्ट्रेस कमी जाता। भुरगे खंय पळयता आतां की एड्युकेशन डजंट मीन की बाबा फकत बरो सिलेबस आनी बरो एड्युकेशन येयलो, बरे फॅकल्टी येयले। वी हॅव टू इवन कन्सिडर द हायजीन ऑफ एनी कॅन्टीन बींग देर, द वेलफेअर ऑफ द स्टुडंट्स देर, कोणाले रॅगिंग कमिटीज असल्यार ते मेंटल स्ट्रेस असल्यार ते क्लियर करपा पडटा आनी मेजर इज ट्रान्सपोर्ट। पयसले भुरगे समज खंयच्या युनिवर्सिटी शिक्षण घेवपाक वता दे हॅव टू बी फ्री ऑफ मायंड आनी तेंची मायंड एट पीस आसपाक जाय। एड्युकेशन म्हणजे कशें आसता, इट शूड बी लर्न वेन यू आर इन पीस ऑफ मायंड एंड बॉडी, थंडपणान शिकप आसता। सो आतां समज हे सगळे मेळ्ळे आमकां आनी आमचे डिमांड्स मीट जाले की हे सेड की ऑगस्टांच्यान आमी 4 बसीस अलॉट करतले विच विल बी फ्रॉम ईच 4 तालुकास जे ग्रुप करतले ते टू युनिवर्सिटी। सो बाय दीस द हार्डशीप फेस बाय द स्टुडंट्स फॉर दीज लॉंग स्टँडींग इयर्स वील बी रिड्यूस्ड। आमकां सांगला भुरग्यांनी की बाबा आमकां खरे इशू फेस जाता, आमकां कितें एक डेडिकेटेड बस सर्वीस तरी दी, समथींग विच वील बी रिलायबल, की आमकां बाबा 4 बसी चेंज करपा पडपाक ना। एक बस चुकली जाल्यार 2 वरान दुसरी बस पावली, 1 वरान दुसरी बस पावली। दिस इज द इशू ऑफ द प्रायवेट बसीस। स्ट्रीमलायन केलें, तांकांय सेफ्टी उरतली, घरा कडेन सुद्दां ती उत्सुकता आसपाना की बाबा आपलो चलो गेला, आपली चली गेला, ते सुशेगाद पावतले घरा, ताका मदीं चेंज करपाक बसी ते त्रास जावपाना। सो एवरीथींग वील बी पिसफुली डन। सो युनिवर्सिटीचो कन्सेन्सन तितले भुरगे घालपाचे आसा आनी समज चड भुरगे आसा इट वील बी मदीं कनेक्टिंग आसपाना। बरं तुम्ही म्हाका सांगपा ते सॅटिस्फाय कितें सांग, बस स्टॉप आनी गोवा युनिवर्सिटी कितले डिस्टन्स डिमांड असोच केला की डायरेक्ट बस सो फायनली परतून पणजेच्यान तांकां युनिवर्सिटी कितें रावचोच पडलो। आमी डिमांड अशें केला की डायरेक्ट युनिवर्सिटी पावया म्हण बसीस, म्हणल्यार वर्कआउट करता। बट बेस्ट आउटकम जो ते दिवपाक शकता एंड दे आर गोइंग टू वर्क ऑन इट इज दॅट पणजी आसपाक हाडटले आनी थंयच्यान डायरेक्ट स्मार्ट सिटी बसीस। वाय बिकॉज तेंगेले कितें हे आसा की ऑल बसीस शूड गो थ्रू कितें डेडिकेटेड तेंगेले बस स्टँड डायरेक्ट कितें आसपाना। सो वी हॅव सेड की एक एक्सेप्शन अमेंडमेंट करपाक मेळटले बिकॉज इट इज फॉर द बेनिफीट ऑफ द स्टुडंट्स इट सेल्फ। 15 अल्टिमेटम ओके तेणी सांगला ऑगस्टान लायतले म्हण। सो तेजो तो उतर दर्या ऑगस्टान सरान सांगला आमी करतलेच म्हण, कित्याक तांकां बसीस येयला खंय आतां कितें येवपा आसा इलेक्ट्रीक बसीस, सो डिजल बसीस लायतले हांगा। सो वील वेट फॉर दॅट। इफ जायना जाल्यार वी वील हॅव अ फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन, ते एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम वी कॅन डिस्कस। एक डेलिगेशन म्हटल्यार स्टुडंट्स affiliated to Goa University, they have visited KTCL. एक तेंची रिक्वेस्ट आसली रिगार्डिंग की फार फ्लॉंग तालुका आसात पळय, फॉर एग्जाम्पल काणकोणा, सत्तरी, धारबांदोडा, सांगे, तेच्यान दे वॉन्ट अ डायरेक्ट बस सर्वीस फ्रॉम तालुका हेडक्वॉर्टर्स टू पेंजीम मीन्स युनिवर्सिटी. So actually we have received these representations 1 month back, but we are working on it and shortly we are starting 4 buses from Kankon, Darbandoda, Sangem and Walpati. Otherwise other talukas we have already our buses are there from Belnem, Bate, Sastale, Ponda also. We are having buses.
But their demand is that buses should directly go to Goa University and not Panji bus stand. they have that demand कि bus should go directly to Goa University. But basically what that these bus is not special bus for students. So normal passengers will also board these buses. So that bus has to go to Panjim bus stand. So actually I have informed them कि we have our electric buses under smart city. Buses are there. They are giving services to Goa University. 10 to 15 minutes intervals buses are there. So त्यांका सांगला की you use those buses. But they said कि they have some difficulties. आम्ही ते will be working on to solve that difficulty. And also see that कि if possible some buses we can directly morning or evening from Panji bus stand to university if it is possible then. Two buses are Because- already operating. Two buses are already. So two buses are already operating. So we'll see. For example, from Kankon. So what they want? Ki Kankon, there is one bus stand, major bus stand of KTCL is in Margao. So they want direct bus service from Kankon to Panjim. So we'll see if it is possible. Then we'll start the service, direct service from Panjim bus stand. Then we can divert that bus to university.